कर्नाटकात बीजेपी काँग्रेसीची प्रतिष्ठेची परीक्षा झाली। विधानसभेचे 224 सुवातांक 70% मतदान। फाटले वेंचणुके इतलेंच मतदान पळयल्यार किंग मेकर जेडीएस निकाल हांगच्या थंय करपाची शक्यताय। बीजेपी सध्या सत्तेर आशिल्ल्याक सत्तेवेल्यान देंवोवपाचो कर्नाटकी मतदाराचो ट्रॅक रेकॉर्ड। बीजेपीची मोदी मॅजिकाचेर भिस्त, एक्झिट पोलांचे अदमास, निकाल खरे शेनवारा। वेगवेगळ्या खात्यांचे रिते पोस्ट 31 ऑगस्ट मेरेन भरपाचे कॅबिनेटान डेडलायन वाडयल्या। वेंचणुके आदले पोस्ट 8 जानेर 2022 मेरेन चडशा खात्यांनी भरून आशिल्ले। सरकारान अध्यादेशा वरवीं स्टाफ सिलेक्शन कमिशन कायदो दुरुस्ती केल्या। हायकोर्टाच्या ऑर्दी प्रमाण पेन्शन सेल नेमला। मुजतपूर्व निवृत्त जाल्ल्या कर्मचाऱ्यांच्यो मागण्यो पगारा विशीं इश्यू तडीक लावंक हो सेल। Constitution of the pension cell to examine and verify the details of the premature retired employees pursuant by the High Court and त्यांची ऑर्डर दिल्ली फाटले त्यांचो पेन्शन सेल सेपरेटली फॉर्म केला आणि त्यांची सगळी डिटेल्स करपा खातीर पेन्शन सेल काम करतलो। ते 58 चे रिटायरमेंट जाल्ली पळय न्ही त्योच केसीस न्ही त्यांचे जे डिफरन्स तांकां मेळप कोर्टान गेले कोर्टाचीच ऑर्डर आहा ती पेन्शन सेल फॉर्म करपाची आणि पेन्शन सेल फॉर्म करून त्यांचे डिफरन्स पेमेंट कितें आहा पळय ते क्लियर करपाक पेन्शन सेल अपॉइंट केला। जरी नासते त्यांची जो पेन्शन तांकां त्या पिरियडाची ते आसा पर्यंत जी मेळपाक जाय पळय न्हू ती तांकां मेळटली। प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 2 पोस्ट लेक्चरर इन IPHP ओके कॉन्ट्रॅक्च्युअल भरपा खातीर IPHP। प्रपोजल फिलिंग ऑफ द 3 पोस्ट ऑफ द ट्युटर आनी असिस्टंट लेक्चरर इन गोवा मेडिकल कॉलेज कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिसचेर घेवपा खातीर। प्रपोजल ऑफ द ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड ऑफ 200 स्क्वेअर मिटर इन for 4 mobile towers in South Goa केपें कॉन्स्टिट्युएन्सीन वेगवेगळे कडेन मोबायल टॉवर घालपा खातीर गव्हर्मेंट लँड आमी एलोकेट केल्ली आसा। इट इज अ ट्रान्सफर ऑफ द गव्हर्मेंट लँड इन मयम कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर द क्रिमिटोरियम। इतले मजगती दक्षिण गोंयांत 21 तारखेर 4 वरां शटडावन घेवन पुराय जिल्ल्याचे विजेचे काम करतले म्हूण मंत्री सुदीन सांगता। भौमाच्या रस्त्या विशीं तो उलयलो। मनसून कामाचे ज्यो गोष्टी पॉवर डिपार्टमेंटा मार्फत घेवपाच्यो आसा त्यो ऑलरेडी चालू केल्या। शटडावन आमकां जाय तेंय आमी शटडावन थोडे 21 तारखेक घेता सावथ गोवा आनी त्या खातीर सादारण 3 तासांचे ते 4 तासांचे शटडावन घेतले आनी सकंद सावथ गोवाचे जे प्रॉब्लेम आसा ते कमी करपाचो प्रयत्न। पूण भोमा लोकांनी ऑब्जेक्शन हाडिल्ले कारणान एक्विजिशन जो प्रोसेस 171 कोटी रुपया त्या वेळार हांवें सँक्शन करून हाडिल्ले आनी हे 171 कोटी एक्विजिशन ऑफ लँड करपा खातीर हाडिल्ले। हे पयशे आमकां परत धाडचे पडले कारण भोमा एक इशू जालो की रस्तो आसा तसोच घेवपाचो काय शेतांतल्यान घेवपाचो आनी तो आज पर्यंत रिजॉल्व जायनाशिल्ले कारणान तो उरिल्लो आनी आतां ते फुडें चालू केला। दुसरी गोश्ट तांकां पयर आमी एश्युरन्स दिला की आतां ते 10 दिसांत जो मेन ट्रान्सपोर्ट आसा म्हणजे हेवी व्हेकल ती सगळी व्हेकल्स वयल्या रोडान सोडटले आनी त्या खातीर आमकां 3.5 मिटर जे एक्सटेन्शन करपाक जाय रोडाचें ताचें काम सद्या चल्लां। येता त्या 8 दिसांत फायल क्लियर जाले बरोबर तें काम चालू जाता। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 37व्या नॅशनल गेम्सांचे येजमानकेक गोंय तयार। 14 मायाक नॅशनल गेम्स लोगो लॉन्च करतले म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडेन कळीत केलां। लोगो लॉन्च करपाची कार्यावळ ताळगांव श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर जातली। इतले मजगतीं कला अकादमीचें चडशें काम खंय जालां। पावसा आदीं अकादमी उक्ती जातली म्हूण गोविंद सांगता। 37th नॅशनल गेम 2023 गोंयान होस्ट जाता एट द एंड ऑफ ऑक्टोबर आनी फर्स्ट वीक ऑफ नोव्हेंबर 2023 आनी ह्या संदर्भान आमचो पयलो जो प्रोग्राम जो आसा तो आमचो लोगो लायनचो सेरेमनी 14 मेक श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर सांजेच्या 6:15 जातलो आनी त्या संदर्भान तुमकां सगळ्यांक इन्विटेशन आसा तुमी सगळ्यांनी तो कवर अप करचोच। कला अकादमीचे काम खंय जायत आयला। पावसा आदी अकादमी उक्ती करपाचो बेत काम जाल्लें हांव फक्त सावंड आनी बाकी भायले जो फक्त मेन ऑडिटोरियम उरिल्लो
बाकी सगळे तुम्ही पळयलं मरे इतकी कमी गेल्ले आशिल्ले बाकी सगळे ते तुम्ही ऑलरेडी पळयलेले आसा. मेन ऑडिटोरियम जो आसा तो उरला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 4 आण्याची कोंबडी 12 आण्याचो मसालो. गोंयच्या रस्त्यांची गत. नवे रस्त्याक कोटी कड्डिल्या उपरांत रिपेराक आनी कोटी कड्डुपाचे. जेट पॅचरान रस्त्याची फोंडकुलां भरूंक मंत्रिमंडळान 19 कोटी 84 लाखांची तरतूद क्लियर केल्या. फाटल्या सिजनात 4 कोटी क्लियर केल्ले ते सोंपले. रोड रिपेराक मंत्री आनीक फंड सोदता. जेट पॅचर जे आसा थोडो गोष्टी जेन्ना करताले सावथाचे क्वॉन्टिटी एक्झॉस्ट नॉर्थाची क्वॉन्टिटी एक्झॉस्ट जाली. आता जेट पॅचर 2 गोष्टी आसा. आता हेका जेट पॅचर करूंक शकना न्ही. जेट पॅचराची आमी क्वॉन्टिटी आता घेतल्या की फ्युचरिस्टीक जेन्ना पावस येतलो तेन्ना जेट पॅचर चलपाक जाय. कित्याक पोटोल जातले तेज्याच रस्त्यार पोटोल जातलो. आतां सांगता वयतले पोंदा. हेजे खातीर आमी घेता. सो जेट पॅचर आमी सक्सेसफूल आमकां जाल्लो पोटोल्स टू बी रिमूव्ह द रेन्स. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान पुरतून लोकांक रिपीट करता की 2 भाशेचे आहा. एक पॉट होल्स क्रिएटेड बाय डिटोरेशन आनी एक आज इलेक्शन डिपार्टमेंट आख्खे गोंयचे रस्ते फोडले तुमी पळयला. ते रिपेर करपाक म्हाका आनी टेन्शन आहा. ते चालू आसा म्हणजे काम ते सोंपचें ना. सो पॉट होल जे बरे रस्त्यार जाता पळय तेजे खातीर जेट पॅचर आसतलो. गोंयच्या रस्त्याची फोंडकुलां पुरोवंक सध्या जेट पॅचराचें काम चल्लां. मात PWDचो फंड खंय सोंपलो. 1,46,650 स्क्वेअर मीटर रस्तो उत्तर गोंयांत आनी दक्षिण गोंयांत 1,96,650 स्क्वेअर मीटर रस्त्याची फोंडकुलां पावसा पयलीं पुरोवंक जाय. फोंडकुलां पुरोवंक चौखण मेत्राक रेट ₹855. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी स्वप्नील तारी. रातच्या वेळार तियात्र काजार वा हेर कसलेय कार्यावळीक सावंड परमिशन घेवंक मुद्दम साळगांव वचपाची आतां गरज ना. ऑनलायन अर्ज करचो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आतां सांगता. फी अर्जांत दिल्ले UTR नंबरार ऑनलायन भरपाची. मंडळाची वांगडी सचिव शामिला मोंतेर मिडिया कडेन उलयल्या. सावंड परमिशनाक दक्षिणेंतल्यान साळगांव येवचें पडटा म्हूण तियात्रिस्तांनी बोवाळ सुरू केल्लो. तियात्रिस्तांचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची सर्टिफिकेट बिकॉज ऑफ साउंड पोल्युशन देर तांकां त्रास जाता पिनो तेजे तरी इशू हे केलेला. तुमच्या CMआर हेजे दखल घेवची बाबतींत हांव चवकशी करता पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन सावंड पोल्युशनाच्या विशयाचेर. तांचो डेसिमल कितलो आसना तियात्रांचो लायक बीग शो डेफिनेटली हांव कन्सिडर करपाक लायता बट हांव चवकशी करता. सांखळे फोंडेच्या BJPच्या जैतिवंत नगरसेवकांनी काल आल्तिनार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार येवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची गाठ भेट घेतली. कर्नाटक वेंचणुकेचो निकाल लागलो काय सांखळे आनी फोंडेच्या नगराध्यक्षांचो विशय तडीक. सांखळे जैतिवंत नगरसेवकांनी रॅली काडली. मुख्यमंत्री आनी सांखळे पालिका वेंचणुकेचो किल्लो लडोवपी ताची घरकान्न सुलक्षणा रॅलीक. आम्ही 6 सीट हाडूंक शकलेले 11-12-11तले 2017 आमकां मेजॉरिटी मेळोंक नासली. पण पयलेच फावटी 2023 आमकां पूर्ण बहुमत न्ही तर सगळ्याच सीट भारतीय जनता पार्टीक निवडून दिल्या त्या बद्दल लोकांचे खूब खूब आभार. चेअरपर्सन पद केन्ना जातलें? चेअरपर्सन इलेक्शन ठरतलें तेन्ना जातलें. इलेक्शन जालें ऑलरेडी. सांखळे खातीर प्लॅनिंग सांखळेंतलो जो आमी मास्टर प्लॅन रेडी केल्लो त्या मास्टर प्लॅनाचें इम्प्लिमेंटेशन करपाचें काम जें आसा तें सांखळेच्या म्युन्सिपालिटीच्या वतीन जाता. मोरगांवां सोसायटींनी भड्डेल्लो इबाडिल्लो तांदूळ. तांदळांनी किडे. खावपाची परिस्थिती ना. प्रकार कळटनाच पेड्ड्यार तांदूळ लोकांक दिवचो न्ही म्हूण नागरी पुरवण खात्याची लोकांचो बोवाळ पडले उपरांत सोसायटींक ऑर्डर. पेड्ड्यार तांदूळ दिल्ल्यांक तो बदलूंक सांगला. फेब्रेरांत राशन कार्डांक चाळण लायल्या उपरांत सोसायटींनी कोटा उखलप उणें केला. घडये ताका लागून तांदूळ इबाडला आसूंये. आता आमी सद्याक मुरमुगांवच्या सिवील सप्लाय ऑफिसाच्या फुडल्यान आसा आनी आयज आमकां एक शॉकिंग गजाल करून आयिल्ली आसा. खंय तरी थोड्या म्हयन्या पयलीं गोंयांत एक मोठ्या प्रमाणांत सोसायटीन कुशिल्ले गंव मेळपाक लागले आनी ताचे मागीर एक मोठो बोवाळ जालो आनी खंय तरी अख्खे गुडावान जे कुठ्ठाळे गुडावन आसा जावं वेगळे वेगळे गुडावनांतल्यान ते तांकां रिप्लेस करचें पडलें. तसलीच गजाल आतां सद्याक तरी मुरमुगांवचे वेगळ्या वेगळ्या सोसायटीचेर उगड जाल्ली आसा. जायत्यो सोसायटीचे आतां कंप्लेन येवपाक लागल्या की जे तांदूळ तांकां हे फावट मेळ्ळा
ते खंय पेड्डेर जाल्ले आसा, तातूंत खंय किडे आसात. लोकांनी इतले मेरेन ते फोटो काडले आनी ताजे किडे बरोबर खेळटात ते पॅनांनी व्हिडियोय काडून दाखयल्ले आसा. आनी हाका लागून वेगळे वेगळे जे लोक आसा, बेनिफिशरी आसात, जे तांदूळ घेतात आनी सोसायटी वाले आसात, तेय सारके चिंतीत आसा. सकाळी आमच्या ऑफिसरान सांगला की तांदूळ पिड्यार आहा जाल्यार ते गोदामांत रिफंड करपाचें. आमचो बरो आनी आमकां रिफंड करपाक प्रश्न येना न्ही. फेब्रुवारीच्यान जायतीं कारणां सस्पेंड जाल्लीं आनी ताका लागून तांदूळ जो आसा लोकांनी सोसायटीनी कमी घेतलो आनी हो जो एक्सेसीव जो तांदूळ आसा तो गुदावान उरलो आनी ताका लागून एखादी तो पिड्ड्यार जावंक येता अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण तांच्यांनी सांगलां की जे सोसायटीन आतां मेरेन चुकून खंय जर असलो तांदूळ जरी पावला, तांच्यांनी सांगलां की हो तांदूळ इज नॉट फीट फॉर ह्युमन कन्जम्पशन आनी हो लोकांक दिवपाचो न्ही. ते सगळे सोसायटीवाल्यांक जेन्ना माल येवपाक स्टार्ट केलो तेंच्यांनी म्हाका फोटोज धाडले. तेंचो ग्रूप आसा न्हू सोसायटीवाल्यांचो, तेंचो ग्रूप आसा आनी चड करून म्हाका कालूच सगळे मंडेच चड फोटोज येयले. ते येतकूच म्हटल्यार आमचे मागीर ऑफिसान कोण हेड क्लार्क आहा ताका सांगलें, गुडान किपराक विचारलें, प्लस वर्बली डायरेक्टरा कडेन सुद्दां कम्युनिकेट केलें. मागीर डायरेक्टराक सांगलें सर अशें अशें इशू आसा. मागीर सर आमकां तशें आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक रिप्लेसमेंट कर म्हण सांग, पण लोकांक तशें किड्यांचे बी तांदूळ इशू कर म्हण सांगूं नाका म्हणपाक. फेब्रुवारी पासून आमची सस्पेंड कार्डां जाली बी न्हू, तो रेशन कोर्टाक ते थोडे थोडे व्हरता तांदूळ तांकां मेळटा. पूण मातसो कोर्टा मातसो रावला गुदावान आनी त्या खातीर हांव ना म्हणना, पण थोडे गोटे जाल्लेले आहा ताका, क्वॉलिटी सारके बाद ना. आनी त्या खातीर आमी तांकां सांगलें की सगळ्यांक लोकांक अशें बाद तांदूळ दिवं नाका, रिप्लेसमेंट करा आनी गुदावांतल्यान रिप्लेस करा तुमचे तांदूळ आनी मागीर लोकांक इशू करा. इतले मजगती लोकांक पेड्ड्यार तांदूळ दिवचो न्ही, चुकून खंयच्या सोसायटीन पेड्ड्यार तांदूळ पावला तो बदलून घेवचो म्हूण नागरी पुरवण खात्याच्या संचालकान निर्देश दिल्यात. तुम्ही जो ब्रेकिंग न्यूज दिला पळय आनी तेजेर जो फोटो दिला तांदळाचो साकाचो, इतको तर म्हाका तरी दिसना तो तांदळाचो साक आमचो आसपाक शकता म्हणून इतको तितून तें हें लागलेलें आसा तें कितें खंय लागपाक शकता, बरड लागपाक शकता, पूण असो न्ही. साकाक हें करून जें तुमी दाखयलां न्ही तितको तरी जावंक ना. जी बरड लागलेली आसा म्हणटा न्ही आमी आतां मार्मुगो आनी हांगा मडगांव, त्या सोसायटीकारांक हांवें म्हाज्या इन्स्पेक्टरान सांगलां तांकां एक तर तो चेंज करून घे आनी तांकां दुसरो रायस दी आनी तेंच्यांनी लोकांक बरो रायस दिवचो. तुमी इन्स्पेक्ट केल्ले तेन्ना तुमकां गावलेलें कितें तशें? ना, आमकां आमी सकाळीं जेन्ना इन्स्पेक्ट करपाक गेले तेन्ना ती सगळे चडशे जे रँडमली हांवें चॅक केले तितूंतलो तांदूळ सामको बऱ्या क्वॉलिटीचो आशिल्लो. पळय 4,900 टनांतल्यान एक 10% सुद्दां न्ही, कितें एक 10-12 साक तशें जावपाक शकता. कितें स्पेशल अशें गायडलायन अशें कांय आमी तेज्या खातीर इशू करपा ना. कितें तें खंयच्यान जाल्यार तेंय आमकां कळपाना, कित्याक त्या स्टॉकान जर आमी जेन्ना जितके चॅक केले सकाळीं तेतून आमकां कांय हें मेळूं ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक आनी साहिल मांद्रेकार. पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाचे अटके वेल्यान पाकिस्तान पेटला. हजारांनी समर्थक ताका सोडचो म्हणून रस्त्यार. एकलो सोंपलो, कितलेशेच जखमी, हजारभरांक अटक. भारताची 32 जाणांची ब्रिज प्लेयर टीम सध्या पाकिस्तानात. तांकां परत येवचें म्हणून हाय कमिशनाची एडवायझरी म्हणटा तो रिपोर्ट खंय सारको न्ही. तेवटेन इम्रानाच्या पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफ पार्टीचो समर्थकांक रस्त्यार देवपाचो उलो. पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री आनी पाकिस्तान तेहरीक ए इन्साफाचो मुखेली इम्रान खानाच्या अटके उपरांत पाकिस्तानात लाहोर, इस्लामाबाद, रावळपिंडी अशा मुखेल शारांनी हे चित्र. हजारांनी समर्थक इम्रानाक जामिनार सोडचे म्हूण रस्त्यार. ते वटेन इम्रानाच्या PTI पक्षाचो वातावरण पेटोवपाचो समर्थकांक उलो. रेडिओ पाकिस्तानाच्या बिल्डिंगेक रावळपिंडीन उजो घालो. हर जिले में खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, हर जिले में अपनी अपनी तंजीमों को हिदायत दें कि वो अपने अपने अजला में पॉइंट्स का इंतखाब करके आपसे मशावरत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं. ये एहतजाज जारी रहेगा इमरान खान साहब की रिहाई तक. ये जुस्तजू हमारी जारी रहेगी. सियासी और कानूनी जंग हम लड़ रहे हैं. कानून के दायरे के अंदर रहते हुए लड़ेंगे. हमने कानून हाथ में नहीं लेना, लेकिन जो हमारा एहतजाज का हक है वो भी हमने बरकरार रखना है. भारताची 32 जाणांची ब्रिज प्लेयर टीम पाकिस्तानात आसा. तांचे विशीं खबरो पातळूंक लागल्यात. प्लेयर म्हणटा तांकां भारतांत परत येवपाची एडवायझरी अजून तरी ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. इलेक्ट्रिसिटी खात्याच्या स्टाफान घरकान्नीक मारली. प्रकार उक्ताडार. बायलेक दोडामार्ग तिळारी व्हरून गळो ओंदून मारल्या.
तोंडार फातर घालून खून. वास्कोच्या 40 वर्सांच्या विनोद नायकाक धरलो. बरोबर ताचो इश्ट ऋतुराज इंगवलेकय अटक केला. घोव बायलेच्या झगड्यांनी कर्म घडलां काय आनीक कितें कारण ताची चवकशी चल्ल्या. चोरांचो दोळो आतां NRIच्या घरांचेर. चिखली NRI फामिलीचो बंगलो फोडलो. जनेलाचे ग्रील कापून एंट्री. 500 पावंड 25,000 कॅश, भांगराची कानांतलीं आनी हाताची 2 घड्याळां घेवन चोरांच्यो फुज्यो. CCTV कॅमेराचेर चोर कॅप्चर जाल्यात. वास्को पोलीस आतां सोदतात. ही CCTV फुटेज पळयात. एकल्या चोरान अशी एंट्री घेतल्या आनी एकल्यान दुर्गावेल्यान एंट्री घेतल्या. हातान कसली तरी बाटली आसा. कपड्यान कसले तरी अवजार घेतला. हे पळयात. एकलो 50शीन पळोवंक रेस्पेतार कसो दिसता जाल्यार एकलो बरोच तरणाटो. खापो चोर कसोच. चोरयेचो प्रकार मातसो पळोवंक वेगळोच दिसलो. पुलिसांक कळटाच ते स्पॉटार पावले. पळयल्यार घर फोडला. मालक NRI. गोंयांत आयिल्लो तो एप्रिलान खंय परत गेला. जनेलाचे ग्रील कापून एंट्री. 500 पावंड 25,000 कॅश, भांगराची कानातली आनी हाताची 2 घड्याळां घेवन चोरांनी फुज्जो काडल्या म्हूण पुलीस सांगतात. काल एक सांजचो इव्हिनिंग टायम आमकां एक आसीस सिक्वेरा म्हणतो तो रावता एक्चुअली नुवें. सो तो ही एपियर्ड एट अ पुलीस स्टेशन आनी आमकां सांगलें की ताजो जो भावाचो जो एक बंगलो आसा चिकालीन तो बंद आसता. ताजो भाव जोसेफ सिक्वेरा म्हणतो फाटीं आयिल्लो तो आनी पयलींच एप्रिलाच्या 28 तारखेक तो भायर गेला. सो तो बंगलो बंद आशिल्लो. सो त्या बंगल्याचें लिवींग रूम आहा ताजें तें ग्रील तोडून कोणें ते भितर एंट्री केल्यार आनी फूल हावज इज रॅन्सॅक्ड. सो मागीर आमी ताजे बरोबर थंय गेले आनी चॅक केलें आनी आमकां नोटीस जालें की ताज्या घराचो जो लिवींग रूम आहा ताजो विंडो आहा ताजो ग्रील आहा पळय ते तोडल्यात आनी भितर कल्प्रिट्सांनी एंट्री केल्या आनी फूल हावज वॉज रॅन्सॅक्ड. ईच एंड एवरी रूम वॉज रॅन्सॅक्ड. सो मागीर ताणें थंय आपल्या भावाक कॉन्टॅक्ट करून फोन मारून भितर कितें आशिल्लें विचारलें. ही चॅक द बिलॉंगिंग्स आनी चॅक करतकीर कळ्ळें की ताजे 2 वॉची 2 इयरिंग्स एक 500 पावंड्स आनी अबावट 25,000 कॅश इज मिसींग. सो आमी मागीर थरली चॅक केली थंय घरांत आनी एक ताजो CCTV फुटेजीस मेळ्ळ्यो. ताजेर ते 2 जाण भितर एंट्री करतना दिसता. दे आर 2 पर्सन्स 2 कल्प्रिट्स आर सीन एंटरींग द हावज. सो आमी ते फुटेजीस घेतल्यात आनी आमचे त्या आनी आमचो तपास चालू आसा आनी वेरी सून आय थिंक वी वील बी एबल टू नॅप देम. So in this connection, we have presently registered a crime under section 380, 457 IPC, and we have conducted all the Panchanama formalities, and our efforts are in progress to trace the accused. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. भारतीय रेल्वे कायद्याच्या कलम 11क आव्हान दिवपी जनहित याचिकेचेर हायकोर्टाची गोंय सरकार आनी संबंधीत प्रतिवाद्यांक नोटीस. हो कायदो पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या तरतुदींच्या आड गोंयच्या रापणकारांचे एकवटान याचिका घाल्या. रेल्वेन खंय डबल ट्रॅकिंगाक हो कायदो वापरून दक्षिण गोंयांत उदकाच्यो वाटो व्हाळ नाले बुडयल्यात. पर्यावरण इबाडलां. सगळें आशिल्लें तशें जाग्यार घालचें म्हणून मागणी. काँग्रेसीन कर्नाटकांत बजरंग दलाचेर बंदी घालपाची जाहीरनाम्यांत घोशणा केल्या उपरांत बजरंग दलाची गोंयांतय बजरंगाची सामुहीक प्रार्थना. गोंयच्या बजरंग दलान 11 सुवातांनी हनुमान चालिसाचें सामुहीक पठण दवरलां. बजरंग दलाचो खंय हो अहिंसावादी विरोध. सावड्ड्या रातीं जाल्ले सामुहीक हनुमान चालिसाची ही झलक. सो इतलो बुद्धिमान हो हनुमंत, इतलो ताकदवान हनुमंत आनी म्हणून ह्या बजरंगींच्या नांवान बजरंग दल हो आमी सुरू केल्लो आसा. आनी हिंदू समाजाचो जो तांणी अपमान केल्लो आसा, बजरंग बलीचो जो अपमान केल्लो आसा तो तांणी क्षमा मागची हिंदू समाजाची, क्षमा मागची भारतीय आमच्या सगळ्या लोकांची.
आनी सांगचें की आमच्या कडल्यान ही चूक जाली जाल्यार मागीर तांकां क्षमा करपाक शक्य आसा आमकां. परंतु हें जर जालें ना जाल्यार हांव तांकां सांगूंक सोदतां की जशा पद्दतीन बजरंग बलीन श्रीलंकेची सगळो उद्ध्वस्त करून उडयले, जाळून उडयले, त्याच पद्दतीन देशभर आमचे हे सगळे बजरंगी बसलेले आसात ते तुमचो नायनाट केले शिवाय रावपाचें ना हें तांणी लक्षांत दवरपाक जाय. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्दीचे सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.